सत्तरी तालुक्यातल्या सोनशी गावचे दुष्टचक्र अजून सोंपना. हायकोर्टाचो आदेश येवन पसून ह्या गावात उदकाची पायपलायन घालपा खातीर लाखांनी रुपया मोडल्यात अशें मिनरल फावंडेशन सांगता. पूण प्रत्यक्षात गोवा 365 ह्या गावाक भेट दिली जाल्यार शॉकात जावपा सारकी परिस्थिती. उदक नाच, फकत गांवच्या लोकांच्या तोंडाक उदक पुसलां. पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट. मायनिंगाक लागून सोनची गांव उदका खातीर वळवळत आसता. मिनेरांनी मायनिंगाचो फटको बशिल्ल्या गांवच्या लोकां खातीर फंड तयार केला आनी तो मिनरल फावंडेशनान मोडपाचो. पूण तो मोडपा खातीर निमण्या हायकोर्टात वचून तांकां आदेश हाडचो पडलो. पूण अजून खंयचे कडेन कांय ना, खासा करून सोनशे. मिनरल फावंडेशनान प्रसार माध्यमांक सांगलें दर एक जिल्ल्यांत 1-1 कोटी मोडल्यात आनी सोनशे उदका पुरवण करपाक 27 लाख मोडल्यात. पूण हे पळयात, फकत रस्ते खणून दवरल्यात, पायपलायनी नाच आनी ही मिटराची बॉक्सां जाल्यात दोरयो दवरपाची कुरकुटा. तुमीच पळयात गांवचो कितें लोक सांगता तो. फाटल्या दिसांनी पेपर मिनरल फावंडेशन दिला पळय, ते मिनरल फावंडेशन हांगा कांयच करूंक ना. हांगा तसो खर्च कितलो आमकां सांगनासलो. न्हू आतां तेंच्यांनी पेपरार दिसता दिला न्हू इतको खर्च केला म्हणून आमकां दिसता हितूंतलो कांयच खर्च करून हांगा. आतां फक्त कितें टॅप आनी आमकां ह्या हांगा घरांक फक्त 20 टांकयो दिल्ल्यो आसा आनी तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. उदीक हांगा आमकां मागीर मे जालो न्हू, उदीक आमकां सामकें मेळना. आमी फक्त टँकरी हांगा दिता पळय तेच यूज करता. ते उदक म्हटल्यार 7 म्हयने जाले अजून उदकाची कांयच सोय ना आनी दिल्ल्या त्या नळाची अशी हे बांदून दवरला बेश्टेच. आनी पायपलायन बी कितें केल्या बी हांगासर? पायपलायन केल्या म्हणून तशी आहा ती, अजून काय जॉयंट मारूं ना तेंच्यांनी. आनी जे आतां पेपरार येयला म्हणटा न्ही तुमकां दिला म्हणटा ते कितें म्हणटा ते? ती सगळी फटिंगपणाची हे गजाली. सोनशेच्यान आमचो खबराकार महेश गोयकार.